श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदायान मुरगांव संत समाजाच्या जोड पालवान भुरग्यां खातीर आयुर्वेद सुवर्ण प्राशनाचे आयोजन केले। ह्या वेळार चिखलेची सरपंच निलिमा नायक आणि हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। आयडेक्स कोअगदी वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मुरगांव शहरात आम्हाला दोन महनीय व्यक्तींच्या सपोर्टमुळे आज स्वामी सदानंद आरोग्यधाम या संस्थेतर्फे स्वर्णप्राशन इनॉग्रल फंक्शन साध्य करण्याचा योग आला आहे। मॅडम निलिमा नाईक सरपंचच्या चिकालेम विलेज पंचायत आणि एक्स काउन्सिलर मिस्टर मनीष अरुलकर यांच्या फुल सपोर्टनी संत समाज बोरमुगाव या संत समाजांनी हे सुवर्णप्राशनचा प्रोग्राम आयोजित केल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आज जो आयुर्वेदिक ड्रॉप सुवर्ण भस्म जे ड्रॉप घातलेलो आहा हे आमचे भारतीय एक्चुअली ही सगळे जे आयुर्वेदाचे शिक्षण किंवा हे भारतीय आहा काही कारणांक आमी ते विसरलेले आणि ह्या पद्मनाभ शिष्य हेका आमी शाबासकी दिता की हे जो ड्रॉप जो तुमी परत घालपाचें हें केला तेतून बुद्धी IQ लेवल वाडटा। एक फाटल्या कारण खूब हेतून विसरलेले आमी पण हे दिवन जो डिफरन्स IQ लेवल जो वाडटलो आणि भुरग्यांक ही सवलत आणि वाचन उपलब्ध केल्या बद्दल हांव तेंचे परत एकदा धन्यवाद करता। हे स्वामी ब्रह्मेशानंद हांच्यांनी हो जो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला तो खूप फायदेशीर आसा। आनीक अशें बाकीच्या आयुर्वेद सेंटरांत हो जो ड्रॉप आसा सुवर्ण प्राशन ड्रॉप हो ते खंयच्या दिसा घालतात पूण अशें म्हणटात की पौष नक्षत्रा दिसा जर हो घातलो जाल्यार ताचो फायदो चडांत चड जाता। सो म्हाका दिसता की आमच्या वास्को वासियां खातीर आनी सगळे मार्मुगांव तालुका खातीर हांच्यांनी हो कार्यक्रम आयच्यान सुरू केल्लो आसा तो सगळ्यांक फायदेशीर जातलो अशें म्हाका दिसता। आनी हो ड्रॉप प्रत्येक म्हयन्याक घालपाचें अशें ताणें थारयलां। सो तांच्यांनी एक प्लेस ते ऑर्गनायज करतले आनी त्या दिसा तांकां सगळ्यांक कार्ड दितले।